देवा सोरलो हांव पयस गेला, आतां तरी लागीं सरता, पातका वाटो जायत्यो चल्ला, आतां तरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला, आतां तरी ओळखून घेता, भाव भयणाचेर पादक केला, आतां तरी माफी मागता. पातक हांवें केला, बोगस म्हूण हांव आतां म्हाका, पातक म्हजेर पिदो म्हाका तूं खोट आतां दवरता. बायच्या घरा परतून येता, आनीक सोडून तें वेचना, आयजू तुजी काकलूत जागता, आनीक पातो हांव करचोना. सोलो हांव पयस गेला, आतां तरी लागीं सरता, पातका वाटो जायत्यो चल्ला, आतां तरी परतून आतां तरी परतून येता. Here I am, Lord, coming back to you. हे सांजे तुजेशी धांवून येता. ह्या संवसारान जिवीची येता आसतना हें झूज चालूच आसा. The battle is on. And in this battle, I fall weak. And every evening I come back running to you. जिविताच्या ह्या झुजान बऱ्याचेर आनी वायटाचेर झूज चलता आसतना म्हजे असोक्तायेन दुनिया तुजेशी धांवून येता. आनीक एक पावटी हे सांजे तुज्या पांयाशी आयला, कित्याक हांव सोत मानता तूं खरेपणी ह्या उंड्यांत आजीर आसाय. तूं खरो आनी जिवो देव
पवित्र संस्कारांत आमचे मदें जियेताय, आमचे खातीर जियेताय. I believe, Lord, yes, I believe that you are the living God, living amongst us in the most holy blessed sacrament. And here I come to worship you and to adore you. तुका पोरनिपाट करून नमस्कार करूंक हे सांजे हांव आयलां. होय, खरो जिवो देव, सर्व पदवीदार देव. I believe a true and living God, all powerful and mighty God, is present right over here in the most blessed sacrament. I worship you, Lord, and I adore you, and I bow my head in adoration. म्हजो नमस्कार दुनिया खालतिकायेन केल्लो, म्हजी मान बागावन केल्लो मानून घे. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. तुजेर आमचो भावार्थ दुनिया, तुजेरूच आमचो भावार्थ. In you alone do we trust. तरी आसतना ओसोकता आमी आमचो भावार्थ जायते फावटी हालता धोलता. At times we are not convinced of our faith. Various things in this world shake our faith daily. Various things in this world challenge my faith daily. आयज हे सांजे दुनिया किरीत भाशेन तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. सगळीं जाणां जीं भावार्थान गोंडोळ्ळ्यान, those who are confused in the faith, those who find it difficult to endure in faith in one holy Lord, एकाच देवाचेर सोत मानूंक, जांकां वेगवेगळ्यो असोक्तायेक लागून अवघड जाता, तांकां तुज्या पांयाशी हाडटा.
तुजेर विश्वास धरूंक जाय, तुजेर विश्वास दवरतले हांव हें म्हणूनय आनी हें जाणा जावनूय पातकाक लागून, ताळणेक लागून, कुडीच्या कोसपायांक लागून, संवसाराचे आशेक लागून हालतात धोलतात त्या माडा भाशेन, जांचो भावार्थ हालता धोलता तांकां तुज्या पांयाशी आयज आमी हाडटा. We dedicate this evening, Lord, to those who shake in their faith, those who find it difficult to be firm, those who find it difficult to endure in faith and give up in the moment of temptation, those who fall weak before the sin and sinful habits. आमचो नमस्कार तूं मानून घे. तुज्या पांयाशी आमी आयले हांव दुनिया असोक्त आमची असोक्ताय मानून तुज्या पांयाशी आमी आयले हांव तेन्ना आमचो भावार्थ थीर कर, आमचो जण एकल्याचो भावार्थ घट कर. ताळणेच्या वेळार तुज्या हाताक धरून परतून उबी रावंक आमकां मजत कर. ह्या जिविताच्या झुजान तुजी वाटेन येवंक आमकां बळ दी. Help us to lean on you, to be on your side, to stand on your side, to depend on you. तुजे वाटेन उबी रावंक दुनिया आमकां आदार कर म्हण हे सांजे पवित्र संस्कारा मुखार आमी बसता. दुनिया जायते पावटी तुवें आमकां तुजी मजत दिल्या आनी आमी ते मजतीक आमचो जबाब दिला. We have responded well and we have stayed firm. पातकाची ताळणी आमी पयस केल्या, अभिमान भोगला. तुका आर्गां, दिनवास, महिमा, धन्यवाद प्रभू. आमची काळजां तुका उबारता. भो करून आमी जितले पावटी पातकाचेर जैत वेला, ताळण्याक आमी ना म्हणलां, दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचपाचें आमी फाटी घातलां. ह्या संवसाराचे भुलेन सांडचें आमी पयस केलां. सगळ्या देण्या पासत तुका दुनिया आर्गां महिमा. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. I lift my heart to you. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु. कहता
है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तुमचो भावार्थ दडवडना जावं, जागृत रावात. स्टे अवेक, स्टे अलर्ट. तुझ्या उतरान दुनिया आमकां जिवीन दवर. तुझ्या उतरान दुनिया आमकां जागृत दवर. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 says, Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. तुझ्या देवाचेर तुझो सगळो विश्वास दवर, सगळ्या तुझ्या काळजान धांव.
आनी तुज्या चिंतनाचेर आधारीत रावनाका, कारण जरी तर तूं देवाचेर विश्वास दवरताय, ताचेर भावार्थ दवरताय, जाल्यार सगळीं तुजी वायट चिंतना तो पयस काडटलो आनी तुका खऱ्या त्या मार्गार, नीट मार्गार चलोवन वतलो. पूण आमी पातकी मनीस जायते फावटी आमी चिंतिना, पातो करूंकशें दिसता, देवाचे वाटेन रावूंकशें दिसता, पूण पयलें पातोक दिश्टी पडटा. कुमसारां आसात खरी, पूण कुमसाराचो फायदो आमी घेता. पयलें पातोक कोत्ता आनी मागीर कुमसार जावन देवा सरशी येता. कुमसाराचो हेतू होच, पातकांतली आमकां सोडोवंक आनी देवाची भुरगीं करूंक. पूण अशें म्हणून आमच्या चिंतनांनी भुलून आमी पातोक कोत्ता तें सारकें काय? पयली पातकाची वाट धरून उपरांत देवा सरशी येवंक निचोव कोत्ता तो सारको काय? पयलो जरी तर आमी देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी पयली जरी तर आमी देवाचे वाटेन गेली, ताच्या मार्गान चलली, जाल्यार आमचो देव आमकां सारकी वाट दाखोवचो ना काय? हें आमी चिंतूंक फावो. कारण हे वडींत आमकां कळयलां, आमच्या चिंतनाचेर, आमच्या पातकी चिंतनाचेर असली वाट आमी दवरची न्हय, पूण देवाचेर भावार्थ दवरून ताच्या गोपान उडी मारून आमच्या सुर्गीच्या बापाचेरूच आमी विश्वास दवरूंक जाय. कारण तोच वाट आनी सत आनी जिवीत. तुझे बगोन म्हाक ना जिवीत ना बोळ जेजू आनी पदवी. तुझे बगोन म्हाक ना जिवीत ना बोळ जेजू आनी पदवी. Joshua chapter 24 verse 15. But if it is unpleasing in your sight to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve,
whether the gods your fathers served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua drew a line in the desert on the sand and explained to the Israelites. These Israelites were shaken in their faith, not doing what was right. He told them that there was a choice they had to make now. Either continue on their own bad ways, what they were still doing, or serve the Lord as he and his family had decided to. Nowadays, man is in two minds. Whether to go in the direction of fame, money, pride, or walk in the way of the Lord. Sometimes we also feel it is easy when things are going good to trust in the Lord. But when tough time comes and things are not going our way, depression, we easily give in to temptation. We can't endure, Lord. We have difficulty in enduring. The time is now. If all this while your faith was shaken, you have sinned, you didn't do what was right, now is the time to make the choice and serve the Lord. Believe in Him during the difficult times and the good times. Because He has never shaken His faith in us. He always trusts us. He always believes that we will do good, that we will listen to Him. As He says, I am with you always. हांव तुमचे सांगाती आसात सदांच. As for me and my house, as for me and my family, as for me and my children, we will serve the Lord. As for me and my house, as for me and my family, as for me and my children, we will serve the Lord.
Matthew chapter 7 verse 13. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that lead to destruction, and those who enter by it are many. मातेवाचे सुवातो मनान 7वे आवेसर 13वी वोळ अशी आमकां सांगता. अशी दारवंटांतल्यान भितर सोरात, कित्याक घोरतानाक पावयता तो दारवंटो रून आनी तो मारू विस्कूल, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोल. वैदोनिया जायते पावटी आमी रूंद मारूंक विचून काडटा. मारूंक जाचून सोंपेपणान आमी चलोंक शकता. ओशीर मारूंक आमकां नाका. अवघडाय आमच्या जिवितान आमकां नाकात, पूण आमी विसरतात की ओशीर मारूंक आसात ते सदांच एक सोबीत जाग्यार आमकां पावयतात. Narrow roads lead us to beautiful destination. रूंद मारूंक म्हणल्यार कितें जाय? आमच्या जिवितान आमी तें लागू केल्या. रूंद मारूंक हाका आमी म्हणूं येता ह्या संवसाराची आशा. आमची पातकां सगळें वायट जें आमी करतात तें. खोश नासतना आमकां पयशे जोडूंक जाय. खोश नासतना आमकां ह्या संवसारान जियेवंक जाय. कोश्टाचो फुडो करूंक आमच्यान जायना. इल्लिगल एक्टिविटीजान पयशे जोडूंक आमी सदांच तयार आसा. लोकांक नाडून तांचे कडल्यान पयशे घेवंक आमी सदांच तयार आसात. आनी हेर दुसरे नाका जाल्ले बिझनेस करूंक आमी सदांच तयार आसात. जायते पावटी कॅसिनोत हातून हेडोंक आमकां आस लागलेली आसा. मोडक्याक हेडोन पयशे जोडूंक आमकां आस लागलेली आसा. सर्तीक हेडून पयशे जोडूंक आमकां आस लागलेली आसा. आनी हे सगळें करतना ह्या रूंद दारवंट्यान भितर सरतना आमी विसरतात दोनया की आमी तुजेसून पयस वेता.
आमचे कॉन्सियन्स आमकां सांगता हो दारवंटो सारको न्हय, हो मारक सारको न्हय, पूण आमकां आमच्या जिवितान कोश नाकात. त्या ओशीत दारवंट्यांतल्यान व त्या ओशीत रस्त्यांतल्यान आमकां चलूंक नाका. कोश्ट काडून पयशे जोडूंक आमकां नाकात. बोगोर आमकां सगळें आयतें मेवता काय म्हूण आमी पळयता. मोगाला बापा, आयज तुज्या पांयां सोशी आसतना हांव तुजे लागीं मागूंक सोदतां. आमकां जाणवायेन बोर, आमकां गोठायेन बोर, कोश्ट करून वावर करून आमकां जें फावो आसा तें जोडूंक तुजी गोठाय आमकां दी. आमकां सदांच उगडास कर की रून दारवंटो वो रून मारोग आसा तो आमकां बरो न्हू. The way is easy, but it leads to destruction. तरुण दारवंटो हो मारूग आमकां आख्खोच पिड्यार करतलो, आमकां संकश्टान घालतलो, आमच्या जिवितान तुफान हाडटलो. पूण ह्या अशीद मार्गांतल्यान आमी चलून गेल्यार आमी एक दीस तुजे थंय पावतली आनी तूं आपले दोनूय हात विस्तारून आमकां तुजे वेगीन घेवंक आशेवन रावतलो. चल 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 ताच्या उजवाडान, चल 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 ताच्या उजवाडान, चल 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 ताच्या उजवाडान, चल या ताच्या उजवाडान. Walk, walk, walk in the light, walk, walk, walk in the light, walk, walk, walk in the light, walking in the light of the Lord. The battle is on. झूज चालूच आसा. खरो जीव देव आमच्या मुखार आसा जाल्यार देंवचारूय भोंवतणी आसा. पवित्र आत्म्याचें मंदिर आमची कूड जाल्यार हे कुडीक बसटावंक देंवचाराची ताळणी सरभोंवती परतून परतून जिवी आसा. Yes, the Lord is living and living forever. He is amongst us, with us. He is present in the most holy blessed sacrament. The battle is on between living God and the devil. The devil is around us with all his temptations, with all chances to sin. The devil is around us to confuse you every day, every moment. घुसपा गुंदळाक सापडाव सगळ्यांक आमकां देंवचार आसा.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक, आमच्या गोराब्यांक, आमच्या खासगी जिविताक घुसपा गुंदळाक सांपडावन देंवचाराच्यो ताळण्यो आनी देंवचाराचे पिले आमचे भोंवतणी आसात. What is your choice? तुजी विचणूक कितें? तूं खंयचे वाटेन आसाय? देवा वाटेन आसाय काय देंवचारा वाटेन आजून वेताय? मनांतल्यान देवाक विचून काडटाय पूण खरेपणी कोरन्यांतल्यान देंवचाराच्यो वाटो विचून काडीत आसाय. आवंडे देवा वाटेन पूण खरेपणी देंवचारा वाटेन. On the side of the Lord by desire, but by choice, and in reality doing what the devil wants you to do. Vision card, make a choice. As he asks us this question once again, whose side are you leaning on? Whose side are you depending on? Whose side are you standing on? The battle is on. The battle is going on. You want to win or you want to lose? Know for sure. Those who are on the side of the Lord every day, every moment are the winners. Winners forever. But those who look at little pleasures, those who get carried away by the temporary satisfaction, those who unwillingly and unknowingly fight on the side of the devil are losers forever. विचून काड. तुका जैतिवन जावंक जाय सासनाच्या सासनाक, वो तुका हार घेवंक जाय सासनाच्या सासनाक. देंवचारा वाटेन झुजताय जाल्यार, ताळण्यांनी पडत आसाय जाल्यार, लिपचोरयां पातकां करीत आसाय जाल्यार तूं हारलो. देंवचाराचे वाटेन तूं झुजताय तुज्या उतरांनी, तुज्या कोरन्यांनी, तुज्या चिन्हांनी आनी आवंड्यांनी. पूण देवा वाटेन जरी तर आसाय जाल्यार तूं जैतिवंत. हें जैत मेळूंक एक आव्हान, अ चॅलेंज. हें जैत मेळूंक इल्लेशें अवघड दिसता. हें जैत मेळूंक सोत तुज्या हातान आसा. It's only a matter of choice. Making a choice at that moment when you are tempted. त्या वेळार विचून काडप भोव गरजेचें. तुजो जबाब ताका दी. Fire under the altar. O Baal, hear and answer us. O Baal, hear and answer us. O Baal, hear and answer us. O Baal, Keep shouting. I'm sure your god Baal will eventually hear you. Perhaps he's toying with you. Or maybe he's sleeping and needs to be awakened. O Baal, hear and answer us. O Baal, hear and answer us.
Now I shall try. Is close to the sea and almost facing Tyrus, and therefore make an allusion to trade and business. So all of this is a perfect place for God to show that He gives the rain and that He is Israel's strength and ultimately gives them economic success. But in order to restore Israel, God needs to defeat their idols. And in order to do so, God uses fire, which is a symbol of judgment in the Bible. So every fight has rules. First we have the teams. You have two teams. One team has 850 team members, which are the prophets of Baal. The other team has only 2 members, Elijah and Jehovah. Rules. The rules are as follows. There are 2 rounds. Round 1 demands that each party builds an altar with wood on it. Then each party has to take a bull as a sacrifice and cut it into pieces to lay the pieces on top of the wood. Till now everything is quite easy, eh? But round 2 is the crux. They are not allowed to put fire on the wood, but need to pray to their God, and then God needs to lighten the fire. And the thing is this, it's very easy for the false prophets to say, our God is responsible for the rain and the prosperity of the land. But now Elijah says, well, if your God is so powerful to give us rain, let him demonstrate that he can light a fire. The result of the challenge should be, the God that answers by fire, let him be God and he will be the true God. So the prophets of Baal put everything into place, but nothing happens. So they start dancing while imploring their God, but nothing happens. So they start cutting themselves and so on. And I mean, it was so ludicrous that Elijah was even mocking them and telling them that maybe their God is sleeping or meditating or he's away on a journey. Well, anyway, in the end, nothing happened. And you know why? Because Baal was an idol. He was not even dead because he was never alive. He was just a piece of wood. But after this, Elijah stepped to his altar and he told them to put water on the altar and then around the altar 3 times, so that there might be no confusion at all that God will really respond. And then he prayed a mighty prayer, and God sent fire from heaven which consumed the whole sacrifice. And the people of Israel who saw this, they were shocked and they fell to their knees and worshipped the true God of heaven. You know, today we have exactly the same battle. Many Christians turn away from God, from the God who is really there. They want to know special secrets from ancient gods and think that prosperity comes from the following 5, 7, 10 rules of a guru. And so many people are led astray from their faith in a God that actually is there and wants to help them. If this is you, there is hope. God wants you to repent and turn again to Him and find peace and blessing through a deeper relationship with Him. Thank you so much for watching this video. If you think we earned your subscription and you want to... दर दिसाक वेचून काड खंयचे वाटेन तूं आसा. Christian life is not just another life. Christian faith is not just another faith. Be convinced. If your faith does not make an impact on your daily life, it is no faith at all. तुझो भावार्थ जरी तर तुजें दिसा दिसपट्ट्या जिविताक हात लायना, तुजें दिसा दिसपट्टें जिवीत मांडून हाडिना, जाल्यार हो पोलको भावार्थ. तुजो देव मरूंक ना. God is not dead. He is alive. जरी तर तुजो देव जिवंत आसा, जाल्यार तुका आनीक खुणां कित्याक जाय? Why you want to see more signs?
God is already giving us so many signs to understand, to come back to Him, to change our lives, to give up all that is wrong, to give up all that is idol. तुजो देव तुका आपयता. जें कितें देवान दाखयलां तें तुका पुरो, वा आनिकूय ओचोरयां, वा आनिकूय पॅन्डमीक, वा आनिकूय निसणटोन तूं पळोवंक सोदताय. देवाक कित्याक तूं ताळणेन घालताय? Why are you forcing God to show you who the real God is? ए मनशा, उठ, दोळे उगड. तुजो देव तुजे बोगलेक आसा. तुजो देव तुज्या म्हऱ्यांत आसा. Your God is right next to you. Your God is right around you. Your God is where He is. He's in your heart. And जरी तर तूं स्वत मानताय, सगळे तुजे हुस्के, सगळी तुजी भिरांत, सगळे तुजे दुबाव, सगळी तुजी आशा ताच्या हातान घाल. ओ पळय, तुजे मुखार तो आसा. जिवो संस्कार तो. Cast your burdens unto Him and He will take care. He is there. Our God is alive. Believe, trust. जरी तर तुज्या जिवितान पातका वरवीं तूं पयस गेला, भिरांती वरवीं वा दुबाव वरवीं ह्या जिव्या देवा कडलो पयस जाला, माग बोगसणे यो परतून He accepts you. तो तुका मानून घेता. यो ताचेशी परतून. Come back to Him. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Stamp Satan lower, 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 lower. Stamp Satan lower. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. सगळे तुजे हुस्के, सगळे तुजे गरजो देवा मुखार ह्या वेळार दवर. जिवो जेसू तुजे मागणे आयकता. Because He cares for you. ताका तुजें पडलेलें आसा. सगळे जे त्रासान पडलेले आसात तांकां देवाच्या हातान घालुया. भावार्थान हारलेले आसात तांकां नव्यान बापाच्या हातान घालुया.
भो करून ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जे कोण कश्टवतात, जे कोण भियेल्ले आसात, तांकां देवाच्या हातान घालुया. तुझे हात उक्ते कर, माग तुझ्या देवा लागीं. तुजो देव मेलोलो देव न्हय, आयकूंक येना तसलो देव न्हय, बिजी आसा तसलो देव न्हय, न्हिदला तसलो देव न्हय. नो, ही इज नॉट द गॉड हू इज स्लीपिंग or who is deaf or who is dead. He is the God who is alive. He is the God who is always there by your side. He is the God who listens and provides. तुझी मागणी देवा मुखार दवर. Believe, trust in Him. बापा सर्गीच्या, आमचे मागणे दयेन आयकून घे. सगळ्या सर्वांच्या बापा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमचे मागणे आयकून घे. आमची उतरां तुका गरज ना, पूण आमच्यो गरजो तूं जाणा. तुजे काकलुतीन, तुज्या मोगान, तुज्या आपुरबायेन जें आमकां फावो तें तूं दी. तुज्याच मोगान आमकां पोस, तुजे काकलुतीन आमकां सांबाळ, तुज्या रोगतान आमकां धुवन काड. सगळ्या पातकांतली, वायटांतली आनी देंवचाराच्या फासांतली आमकां निवार. तुज्या मोगान, कुरपेन, तुजे घोटायेन, तुज्या जिवान आमकां भर. Whose side are you leaning on? I'm leaning on the God side.